येवकार तुमकां मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आणि आज आमी आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्या वांगडा एक तियात्रीश आसा तांकां विचारया सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल कितें डेव्हलपमेंट जाल्या फुडें कितें जावपाचें आसा तें येवकार तुमकां पात्रा पात्रा म्हाका एक सांगा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय ताचो पयलीं कोणा कडेन आसतलें कोण जिखताले हांगा चडशे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे पावटी काँग्रेसूच अशें जिखून आयले दोनूच पावटी म्हाका उगड आसा एक पावटी भाशीक निवडून आयलो तो कितें वतियाक कितें बसलो तेन्ना इंडेपेंडंट MG जाल्या हांव ताका आनी एक पावट आमची मामी निवडून आयलेली इंडेपेंडंट बसलो तेच्या शिवाय हांगासर काँग्रेस शिवाय आनी कोणाक सीट येवंक ना काँग्रेस शिवाय हांगाच्यान जॅक सिक्वेरा बी जिखून येताले हांगासर जॅक सिकेर बसला जायते पावट पूण एकूच पाट जिखून येयलो असो दिसता म्हाका बरी खबर ना म्हाका पूण हांगा बसतालो तो युनायटेड गोवन्स ही पार्टी कितें आसली तेजी आतां आमी पळयता की ही कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली वर्सां काँग्रेसी कडेन आसा आतां कितें जावपाचें आसा फुडल्या इलेक्शनाचें दिसता तुमकां हय आमची थोडीशीं कामां जाल्या पण म्हाका दिसता आनी जायतें सुदारप जावपाचें उरलां जशे परी आमची मार्केट एरिया आसा ती कंजेस्टेड जाता थंयसर तो मार्केट उपकारना तो काडून आनी दुसरे कडेन घालपाचो ज्या वरवीं लोकांक फ्रिडम मेवतलें ह्या वदान पासार जावपाक येवपाक कितें कितें अशें मेजर इश्यू कितें ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मेजर इश्यू म्हणजे आतां सद्याक आमकां पुलीस स्टेशन येयलां ग्रावंडाचेंय काम जालां पूण रस्त्यांची थोडीं कामां जावपाचीं उरलेलीं आसात तशेंच उदकाची पुरवण मातशी सुदारप जावपाक जाय आनी हे लायटीचे वायर जे लांबता ते अंडरग्रावंड जाल्यार आनीक चड बरें जावपाचें आतां इलेक्शन जेन्ना आसतलें खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज येयल्यात कसो कॅन्डिडेट दिवपाक जाय तुमकां दिसता कसो कॅन्डिडेट जाय तुमकां कॅन्डिडेट आमकां असो जाय जो लोकां खातीर आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर वावुरतलो जायत्या भुरग्यांक कामां ना तांकां कामां दिवचीं ताणें आनी गांवचें सुदारप करचें तशें सगळ्यांक निवड आनी हें दिसता दुसरे कडेन गेल्यार हांगासर बरें निवड जावचें आनी सगळे रस्ते आमची उदकाची पुरवण लायटी चकचकच्यो रातच्यो न्हयच फकत दिवाळी क्रिसमस आनी कसलें फंक्शन येता तेन्ना पूण वर्साच्या 12 म्हयने लायटी चकचकचे कामी भुरग्यांक हांगा एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू बीन आसा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट खूब जाल्लें आसा भुरगे जायते बेकार आसा जरूय प्रायवेट सर्विसांक तितलो पगार मेळना गव्हर्मेंटूय सर्विसो आतां सद्या गव्हर्मेंटा कडेन दिवपाक ना अशें जाता ज्यो सर्विसो आसा त्यो इलेक्शन टायमारूच भायर सरता उरलेल्या म्हयन्यांक अशें कोणाक एम्प्लॉयमेंट जालोलो म्हाका दिसना तर म्हाका अशें दिसता हो एम्प्लॉयमेंटाच्यो खबरो वर्सूय भर चालू उरच्यो आनी जे भुरगे तयार जाता शिकोन रेडी जाता तांकां सर्विसो मेळच्यो आतां इलेक्शन जावपाची आसा कितें आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी बरें तर म्हाका कांयच दिसोंक ना वायट तर म्हाका चडान चड दिसला एक म्हणल्यार आमचो इश्यू ह्याच नॉट ओन्ली लास्ट असेंब्ली पण जाल्या 40 वर्सां इश्यू म्हणटा पळय तो आमचो मेन एक पंचायत घर सारकी ना आमची पोस्ट ऑफिस सारकें ना एक कम्युनिटी हॉल ना भुरग्यांक फेवतलो जाल्यार प्रॉपर ग्रावंड ना भुरग्यांक तर फेवतलो आनी हे आमचे भुरग्यांचे जाले मागीर आमचे एल्डरली जे पळय बुजुर्ग लोक आसा पळय तांकां एक प्लेस एक जागो जे आपण बसतले आपण
हे उलयतले आनी कितें आपणाचें कित्याक आतांचे सगळे आहा ते माय पाय घरान उरल्या आनी भुरगीं गेले भायर सो तांकां एक कशें एक इंटरॅक्शन स्पॉट कशें हे आमी कम्युनिटी थिंकींग वायज म्हणटा हांव तुका. आनी एक म्हणटा तो मेजर प्रॉब्लम म्हणटा पळय तो गार्बेज. तूं वयता थिंगासर पळय तूं गार्बेज अशें पडलेलें आसा कोणाक कांयच पडलेलें ना. तिसरें म्हटल्यार हे आमचे पळय मानोस आहा ते मानोस कोण सांबाळटले आनी कोण तांचे हे पळयतले फंक्शनींग पळयतले ते कोणूच ना. हिंगासर मानश्यो घेता लोक लीज रेंटार घेता आनी काडटा आनी ते देरां ओपन दवरता पण ताका कोण कंट्रोल करतलो वेदर दे आय एम टॉकिंग अबाउट फॉरगेट द MLA. मामलादार इज नॉट बॉदर्ड, द डेप्युटी कलेक्टर इज नॉट बॉदर्ड. आनी जे पळय लोक मेहनत करून पळय आतां पळय थोडे जाण आतां लॉकडावनान आपणाची शेतां रोवपाक सुरू केले मेहनत करून तर तांकां तो ते खावपाक मेळना जाल्यार कसलो फायदो आहा. आनी आसा तरी कोणाक कोण तरी सांगतलो जाल्यार बाबा एक MLAक सांगतलो वो कोणाक तरी सांगतलो सरपंचाक सांगतलो कोण एक्शन घेता कोणूच एक्शन घेना. कालाफ्रो इतले परिस्थितीन आसा की रावंक कशें दिसना. म्हाका दिसता हांवें रोखडीच म्हाजी पासपोर्ट करून वचपाचें ह्या फुडें. म्हणजे फेल्युअर जस्ट असो MLAचो असो ना फूल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणटा तुमी फेल्युअर. Yeah, but the MLA is involving himself in getting his work done according to his moods. Okay, तो आपणाचे वोट बँक सांबाळून तो दुसऱ्यांक सतायता. तूं पयशे थिंगासर आतां कितलेच आतां लँड फिलींग चलयलें आहा. हिंगा आमच्या इथं सकाळ तूं बांदार वयशी जाल्यार लँड फिलींग चालू आसा. ते कोण पळयतलो कोमुनिदादूय पळयचे ना कोण. सो हो कितें करता हो तितून भितर पडटा आनी सांगता तांकां एक्शन घेनाका म्हणून. ओके, हेंच कारण जालां हे बोंडवलाचे थंय आमचे पळय सांबाळपाक पळय जाय आसलेले सगळे इलिगेलिटीज चलता पूण तांचो पंच मेंबर जे पळय ताका सपोर्ट करता ओके पंच मेंबर हे सगळे इलिगेलिटीज करता आनी तो इनवॉल्व जाता आनी म्हाजे लागीं प्रूफ आहा तो इनवॉल्व जाता आनी तांकां हें करता. हांगालो आमदार जो पयलीं काँग्रेसीन आशिल्लो तो मागीर डेव्हलपमेंट जावपा खातीर BJPन गेलो. खरीच डेव्हलपमेंट जाल्या एरियेंतली? हांवें सांगलें ते भशेन कांयच जावंक ना. आनी ना म्हणून कितें बाबा दोळ्याच्या मुखार ती इतली हें पळय गार्बेज पळय वास येता पळय तूं बाजारांत तर वयशी जाल्यार फाक करून वास वयता. पंचायतीन भितर सरता वास येता भितर सरंक की ना हें आमकां चिंतूंक पडटा. एंट्री ऑफ सांताक्रूज इतलें बॅड तर आहा पण सांगतलो कोणाक आनी कोण एक्शन घेतलो हेचें आमकां कांय ना. आतां इलेक्शन जावपाची आहा तेन्ना खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज आसात तेंच्यांनी कसो MLA म्हणजे कसो कॅन्डिडेट दिवपाचो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक? एक अप्रोचेबल कॅन्डिडेट की आनी ट्रस्टवर्दी कॅन्डिडेट जो पळय कॅन्डिडेट आमचे कालाफूरचे पासत वावुरतलो कालाफूरचो भायलो आमकां नाका कालाफूरचो कोण पळय आसा पळय तो आनी तो वावुरतलो आनी तो आमी देरार मारले जाल्यार खटखटाय केले जाल्यार देरा भितर आमकां एक जागो दिता बसपाक आनी आमच्यो खबरो आयकुपाक इतलो असलो आमकां MLA जाव. फाटल्या 5 वर्सान हांगा खरीच डेव्हलपमेंट जाल्या आनी एक म्हणजे हांगाचो आमदार तो काँग्रेसीन आशिल्लो पयलीं तो मागीर BJPन गेलो सांगून की डेव्हलपमेंट करपाक कितें जालां तशें? ना सांगचें म्हटल्यार हांव काँग्रेसीचो सपोर्टर. हांवें खूब वर्सां काँग्रेसीक काम केलां. जेन्ना विक्टरी येयला तेन्ना पासून हांव आशिल्लो. आमचो जॉन फेर्नांडीस खारान जालो ते त्या काळार सुटया आयज पर्यंत हांव काँग्रेसमॅनूच. आमकां ह्या गेल्या 5 वर्सांक कांय डेव्हलपमेंट जावंक ना आनी आमकां खूब दूख भोगता आनी वायट दिसता सांगपाक पासून जो कलीग आमचो काँग्रेसमॅन आसलो तो ऑल ऑफ सडन विदावट कन्फर्मींग अस आमचे कडेन कोणा कडेन विचारूंक ना तो चेंज जालो आनी BJPन गेलो. खूब दोगो बसलो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक असलें केन्ना सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जावंक ना. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी सदांच काँग्रेस आनी दुबाव विरेत मामीन बऱ्यांतलो बरो वावर केलेलो आनी तियेन खूब डेव्हलप केलेलें. जो रस्तो आमचो बुडोवन उरतालो मामीन रस्त्यार न्हिदोन तो रस्तो सारको केला. गेल्या 5 वर्सांक आमच्या सांताक्रूजान कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. ग्रावंड जो आमचो आसलो भुरगे खेळटाले तो तेणी ग्रावंड फोडला आनी म्हाका दिसना तो आमच्या भुरग्यांक ग्रावंड आतां परत मेळत म्हणून. जे मामीन कितें डेव्हलप केलेलें तेवूय तांणी निरफळ केलें. जी टांकी मामीन येदी व्हडली बांदलेली तिवूय निरफळ केली. हाजेर बारीक विचार करचो. त्या पासत आमी आतां आमकां बऱ्यांतलो बरो एक कॅन्डिडेट दिला म्हाका दिसता आमी चड करून ताका दिवपाचो. दुबाव विरेत आमी कालाफुरकार सदांच काँग्रेसच्या फाटल्यान आहा आनी आसतले. फाटल्या 5 वर्सांक हांगा डेव्हलपमेंट जालें ना कांय जावंक ना कांयच जावंक कांय जावंक ना. तुमी आतां इलेक्शन्स येता तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय?
आमकां कॅन्डिडेट एक बरो करता ताका हाडटले आमी. फाटल्या 5 वर्सांनी जेन्ना पयलींचो हांगलो आमदार काँग्रेसीन आशिल्लो तो मागीर बीजेपीन गेलो सांगून की डेव्हलपमेंट करतलो भुरग्यांक जॉब दितलो तशें कितें जालां? तशें आमकां कांय सांगूंक ना ताणें. सो गपचीप गेला. हय. आनी भुरग्यांक जॉब बीन मेळ्ळा कितें हांगा? आतां जॉब बिॉब कोणाचो आवाज ना दिला जाल्यार. पात्र आतां इलेक्शन जावपाची आसात तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय आनी फाटल्या 5 वर्सान हांगा डेव्हलपमेंट जाल्या? आमकां कॅन्डिडेट म्हणजे सारको डेव्हलपमेंट करपी जाय कित्याक ही स्लम एरिया सांगपाचें म्हळ्यार हो गांव खेडेगांव आनी हांगा इंडिया सारकेले स्लम एरिया आसा. गार्बेज प्रॉब्लेम आसा, गटर सारके ना, लोकांक टॉयलेट ना आनी हाजेर चडशे कोणें लक्षूच दिवंक ना. म्हणून तो असलो एक डायनामीक कॅन्डिडेट आमकां जाय. तो आतां आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा हांगा हें जाता रोखडेंच वोटर चेंज जाता. फाटल्या 5 वर्सान हांगा डेव्हलपमेंट जाल्या? फाटल्या 5 वर्सां तितलो व्हडलोसो डेव्हलपमेंट कांय ना. पळोवंक गेलो असो गांवचो कॉलनी सद्या वाडलेली आसा खूब कन्स्ट्रक्शन जें सांगपाचें म्हणल्यार त्या प्रमाणे तांकां थोड्यांक लायटी सारकी हांगा मेळना. डेली हांगा लायटी वता, उदक म्हणून एक मेळटा आनी गटर आनी गार्बेज तर सामकी सांगपाचें न्ही. लोक सारके हाजेर हें जाल्ले आसा की कितें तरी हाजेर बाबा विचार जावंक जाय म्हणून पूण कोण ताजेर व्हडलेशें लक्ष दिना. खुबशे पार्टी येयल्यात हांगा गोंयांत आनी सांताक्रूज म्हणटात ते हांगासले कॅन्डिडेटूय थोड्या पार्टीन डिक्लेअर केल्लेले आसा. कितें दिसता तुमकां कितें जातलें? सांताक्रूज सद्या अजून तिकेट अजून फायनलायज जावंक ना कित्याक आनी हो बीजेपीक सीट अजून केन्नाच येवंक ना. इतले समज चडसो गेलो जाल्यार हो सीट सांताक्रूज पावय न्ही. तो काँग्रेसूच कॅन्डिडेट जिखत आयिल्लो आसा. ताजेर हांव तुका तसो कांय सांगूंक शकना आतां कशें कितें जायत आनी कोण येत तो. कित्याक लोकांचेर डिपेंड. थोडी लोकांक आतां कळ्ळां की हें फुडें अशें चलचें ना म्हणून आमचें राज्य. फायनान्स जावं पयशे बियशे मोडून पळय येवपाचे आहा न्ही ते दीस चडशे आतां सोंपल्यात जावना. हांगाचो जो आमदार आशिल्लो पळय पयलीं तो काँग्रेसीन आशिल्लो आनी मागीर तो बीजेपीन गेलो. सांगून गेल्लो की आपूण डेव्हलपमेंट आनी भुरग्यांक जॉब दितलो बीन म्हणून. तशें कितें जालें फाटल्या 2-3 वर्सां? तशें पयलीं ताका जेणे ते तितले प्रयत्न जावंक ना कित्याक तो आशिल्लो काँग्रेसीचो न्ही. आपूण म्हणलो रुलींग पार्टीचे हाजेर सत्तेचेर ना तेन्ना आपल्याक तितली कामां म्हणलो हें जायना म्हणून मागीर तो बीजेपीन गेलो. बीजेपीन गेलो त्या लोकांनी थोड्यांक विचारलें की आमदार बीजेपीन कित्याक गेलो तर ताणें सांगलें की पावराचेर आसा बीजेपी आसा तर आपल्या कामां सुद्दां जर करतलो जाल्यार सत्ताधारी पक्षाचो हें जाय म्हणून आपूण बीजेपीन गेलो म्हणून. तुमकां हांगा कितें डेव्हलपमेंट जाता अशें दिसता ह्या एरियेन? सद्या हांगा सद्या डेव्हलपमेंट कांय ना, कांय जावंकूय ना आनी हेच्या फुडें जायतशें दिसना म्हाका. आतां इलेक्शन आहा न्हू फुडें इलेक्शन जातूच कितें कोण येता तें कितें करता तें पळोवपाचें. तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय? कॅन्डिडेट तुमकां कसो जाय? आमकां कॅन्डिडेट बरो जाय न्हू वावुरपी हांगा कितें 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 जाय तें लोकांक करपाक जाय. मेन म्हणजे हो रोड सामको डेंजर. हांगा खूब फाटी पंचायतीक सुद्दां मागले स्पीड ब्रेकर जाय हांगा मार्केट एरिया म्हणटा ही. हांगा हे झोपडपट्टेचे लोक भुरगे आहा ते थिंगा लायसन आसना कांय आसना फास्ट चलयता. स्पीड ब्रेकर काय सामकें मस्ट एक 2-4 हांगा सामकें एक सुद्दां घातल्यार एक कमी जावपाचें. लोक सालवार जावंक शकना. हांगा डेव्हलपमेंट जाल्या तशी फाटल्या 5 वर्सांत? कितें जालां कांय ना, कांय जावना डेव्हलप. इलेक्शन जावपाचें आसा सो तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय ह्या एरियेन? आमचे मेन प्रॉब्लेम म्हणटा ते गार्बेजाचें आनी गार्बेजाचें म्हणजे अशी घाण जाल्ली आहा पळय न्हू झोपडपट्टीन बीन ती भरपूर जाला आनी असो कॅन्डिडेट जाय की आमकां ते रोखडेच सॉल्व करपाचें जाय. तसो आमकां कॅन्डिडेट जाय. हांगासल्या भुरग्यांक बी जॉब बीन मेळटात? ना कोणाकूच जॉब बीन ना, कांयच ना. कोणें जॉब पासून दिल्ले ना हांगासर भुरग्यांक. शिकलेले भुरगे आसा पूण कोणें जॉब दिवंक ना. आतां हे 5 वर्सांक कितें तरी आमी चिंत्ता की कितें तरी डेवलप जावचें. मेन म्हणटा ते गार्बेजीस रोड अशे प्रॉब्लेम आसा. मागीर आमचे इश्यू आसा कितें ते बाईन सांगलें आत्तां आमकां स्पीड ब्रेकर जाय आनी मेन म्हणटा ते हांगासर भायले लोकांची झोपडपट्टीची दादागिरी आसता हांगासर. आमचे गांवचे लोक एकठांय जायना मेन म्हणटा ते. आनी आतां तेंची दादागिरी बीन भरपूर वाडलेली आसा. तेंचेर एक कितें तरी कंट्रोल आसपाक जाय ना जाल्यार आमच्या गोंयकारांक ते सामके त्रास करता. हे फॅमिली आहा पळय न्हू मोर दॅन 50 आहा पूण तितून म्हाका दिसता 40 जाणांक तर खबर नासचेना की तो न्ही हो कोण तो MLA हो आजुनूय खबर ना कित्याक तो आजून येवंकूच ना हिंगासर. मागीर आतां तितून कितें सांगता वाड्यार सोडून दी आमच्या फॅमिलीकूच खबर ना
आमी जाणा की आमी तितून आहा हे हितून भोंवता पूण तिंका खबर ना आनी ह्या वाड्याक खबर ना हिंगा येनात तो येवंक जाय न्हू केन्ना तरी अशें कितें तरी करूंक जाय न्हू कांयच ना तुमी आसता हय कितें एका म्हयन्याक पूण वॉल्ट मारूंक ना बाबा तुमचे प्रॉब्लेम कितें आहा इसारा हिंगा आमकां हेल्थ ना कितें पळय हेल्थ आहा तें मोडलें लोक खूंय हिंगा तिंगा धांवता आमकां हिंगा वयचें पडटा खंय आगशी तो फ्रेंडांनी सांगना तेज्या फुड्यान वयचें पडटा कितें हिंगा हेल्थ ना हिंगा बाजार ना कांय ना कितें तें करूंक जाय न्हू ना लोकां कडेन प्रॉब्लेम विचारूंक जाय तुमकां वोटींग कोण करता आमी करता कितें आमी वोटींग करता म्हणून तुमी निवडून येता आनी वयल्यान आमकां मागीर पळयना तुमी फकत येयलो कितें नरकाचार कोणाक आपणाचे जातीक पळयता आमची जात पाडी तुका मत मारला आमी न्हू कितें सगल्यांक पळय तूं एकेच जातीक पळयनाका भुरगीं आतां इतलीं शिकला आमची कितें आमी आमचे कोश्टाचे पयशे मोडून शिकयता जॉब मेळना इश्वाजी राणे आपणाच्या गांवचे सगळे मेडिकलान बोलला पुलिशेन बोलला आनी आमचे बेकार आं हे पळय आतां हे शिकल्यांना कालाफुर आहा ग्रावंड कितें हिंगा पूण करूंक जायना चिंबलां इतली आतां चिंबोलची एरिया बाबूश येयल्लो बाबुशानूय कांयच करूंक ना करता करता म्हाका म्हणून हिंगा बाजार करता म्हाका दाखयलो हिंगा खंय हिंगा बाजार करता पळय येता हिंगाच म्हणून आपूण बाजार करता म्हणलो खंय दाखयले आग्नेल येयलो तेजो पिये तो आतां बसला तो आतां हे गो हेल्थ मोडला ते सारकें करूंक जायना कर न्हू मातशें कितें तरी करा न्हू ते ती जाणां बसता ते बाजारांत इस्कॉल ना आमच्या इस्कॉल ना इस्कॉल करता म्हणले इस्कॉल आहा पळय ते इंदिरानगर केलें परेकर आसतना आनी आमच्या भुरग्यांक हे एरियेच्या इस्कॉल ना पंचायतीन दवरला इस्कॉल एक तर कितें करून दाखोवया म्हणटा एकूच कितें तरी करून दाखोवया की आमकां अशें लोकांक बरें सोंग जाय कांयच ना तुमी कितेंच ना गॅस कितलो जाला रे 900 रुपया गॅस लायटीची बिलां तुमी लायटीची बिलां दिता आनी मागीर लायटीच नासना मागीर कितें करपाचें आमी गरीब लोक एक्चुली 5 वर्सां जालीं हांगा डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय जावंक ना कित्याक येयल्ले वाडा जे आमचे MLA आसता सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी एवरी टायम जे चिंबेल म्हणटा तो विलेज ऑलवेज निग्लेक्ट करता केन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटा तें करना हांगा प्रॉपर हेल्थ ना एक ग्रावंड ना मागीर कसले हेका स्कूल ना प्ले ग्रावंड ना मागीर आमचो आनी कसले बेजीक फेसिलिटी जी जाय आसली ती हांगा कांयच बिल्ड करूंक ना हांगाचो जो MLA पयलीं काँग्रेसीन आसलो तो सांगून गेल्लो की आपूण डेव्हलपमेंट करपा खातीर BJPन वता म्हणून सो वचोन सुद्दां कांयच फायदो जालो ना ना एक्चुली तो काँग्रेसीन आसलो तो डेव्हलपमेंटान हे कितें बरें करतलो म्हणून तो BJPन गेल्लो पूण हांगा चिंबला म्हणटा तें कांयच करूंक ना तेणी आतां आपलो डेव्हलपमेंट बीन केला जाल्यार आमकां खबर ना भुरग्यांक हांगा एम्प्लॉयमेंट बीन म्हणजे जॉब बीन मेळटा हांगासल्या भुरग्यांक एक्चुली चडशे भुरगे हांगासरले विदावट जॉबलेस आसा हांगा चडशे भुरगे बेकार आसल्या कारणान कितें वायट संगतीन गेल्ले आसा म्हणून जॉब म्हणटा तें कांयच ना आतां हाच्या फुडें इलेक्शन जावपाचें आसा सो तुमकां कसो जाय कॅन्डिडेट आमकां बरो शिकलेलो जाय हेल्पफूल जाय जे लोकां फुडें पावता तेजी प्रॉब्लमां सॉल्व करता एक आमदार आशिल्लो तो पयलीं काँग्रेसीन जिखलो आनी मागीर तो BJPन गेलो कितें डेव्हलपमेंट करपा खातीर आनी एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर भुरग्यांक तशें कितें जालां खरी डेव्हलपमेंट जाल्यार पळय आतां सारकें नात म्हटलें न्हू तें रॉंग जातलें बेजिकली पळोवंक गेल्यार मातशे रस्ते बारीक बारीक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्हू बारीक बारीक कामां जशें आतां हे तुमी आमचे एक बेजिकली म्हटल्यार कितें हो आतां आउटपोस्ट तुमकां दिसता तो कितली वर्सांच जालो पेंडींग आसलो आनी इट वॉज रिक्वायर्ड जायत आसलो ना न्हू सो थोडी गजाली जाला ना न्हू एन्ड दॅट हॅपन आफ्टर ही वेंट टू BJP पळोवंक गेल्यार इतली वर्सां बेजिकली सेंटाक्रूज इज कन्सिडर्ड एज अ काँग्रेस सीट म्हणटा पळय तशें ओके इतली वर्सां बट हांगा पयलींचे जे आमचे आमदार जावन गेल्लेले आसा जावं पयलीं आनीक इतली वर्सां चडशे काँग्रेसूच आसले तितून व्हडलेशें कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना आजून आमचे सेंटाक्रूजचे आतां हालीं आतां तो BJPन गेला म्हणटा आमचो आमदार बट तितले जशे जे जांग आसले ते जावंक ना आतां आमी ताका खुबदां म्हणटा की बाबा आमचे जे युथ्स आहा तांकां जॉबाक तेज्या खातीर हें कर म्हणून तो म्हणटा ही इज ट्रायंग आतां रिसंटली हांवें आयकलां की जस्ट बिफोर द इलेक्शन मे बी ह्या 6 म्हयन्यांक थोडे जे पोस्ट आसले 1-2 खंय थोडे जाला मेजर कितें आसा आमचे आतां जशें आमी GMCन म्हणटा GMC इज सो क्लोज टू अस आमकां जे आमचे लोकल युथ्स आसा तांकां एक्चुली एक प्रेफरन्स मेळोंक जाय ओके GMCन ते पळोवंक गेल्यार तशें ना जावंक ना बट अपार्ट फ्रॉम दॅट
आतां तूं समज कन्सिडर आमी केले खूब एक 8-10 वर्सां पयलीं समज धरले आनी आतां धरले जाल्यार हय थोडे थोडे चेंजीस जाता ना न्हू ऑन अ पॉझिटीव सायड जाता. आतां तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय आनी तुमकां न्यू फेस बीन जाय? इन केस इफ द कॅन्डिडेट इज गूड ऑफकोर्स वील वेलकम अ न्यू फेस ना अशें ना. आतां कितें आसा ऑलरेडी थोडे मोस्ट ऑफ द पार्टीज हॅव डिक्लेअर्ड देअर कॅन्डिडेट्स जिंका पयल्यार आमकां तरी म्हाका दिसना की तितूंतलो एकटो पासून असो आहा जो कितें तरी हांगा चेंजीस हाडटलो आनी कितें बरें करतलो. मोस्ट ऑफ देम वी नो. थोडे जाण आसा जे पयलीं तेंचे रिलेटिव्ह जावं कोण पावरान आसले तेंच्यांनी कांयच करूंक ना हांगा कांय व्हडलेशे कांय चेंजीसूय जावंक ना. ओके आतां मे बी कोण एक नेवो आयलो कॅन्डिडेट आनी इफ ही जेन्युइनली समज ताका इंट्रस्ट आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जाल्यार जावंक शकता ना न्हू. बट आमी जशे लोक म्हणटा नेवो येयलो सोमतोच जातले कांय चेंजीस जावचे ना ते आमकांय खबर. ओके मे बी आमी तांकां 1 वर्साचो 2 वर्साचो टायम दिवंक जाय करपाक कितें चेंजीस. आनी सेंट क्रूज पळोवंक गेल्यार एक्चुली इतले आमी पणजेक लागीं आसा पण आमी खूब अनडेवलप्ड आसा पळोवंक गेल्यार. आमचे कडेन एक आजून सेंट क्रूजन कॉन्स्टिट्युएन्सीनी एकूय कम्युनिटी हॉल ना पळोवंक गेल्यार. इवन तुमी आमची समज सेंट क्रूजची जी बालवाडी जी हांगा आसा जी सेंट क्रूज स्कुलाक तेकोनूच थंयसर आसा तेजें कंडिशन पळयत न्हू पॅथेटीक आसा. आमी पयलीं हेज्या पयलीं एक 5-6 वर्सां पयलीं बरोवन घातलेले की ते कितें तरी पळोवचें म्हणून आमी पर्सनली आमी हें केल्लेलें. आतां तरी आमकां दिसता की आतां तरी कोणें तरी तेजें चिंतचें कित्याक थंयसर समज सो मे बी आतां पळोवया कोण बरो कॅन्डिडेट आमकां मेळटा आनी कितें जाता जाल्यार आजून BJPन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना. आमी आतां इगर्ली पळयता की बाबा कोणाक दिता तेकाच दिता टोनीकूच परत दिता काय मे बी सम अदर कॅन्डिडेट. इन केस इफ जेन्युइनली तो बरो कॅन्डिडेट आसा तूं समज ड्रेनेज सिस्टम पळय जावं कित्याक सारकें जावंक ना आजून कांयच डेवलपमेंट आमचें जावंक ना. इवन तूं आमची पंचायत वचोन पळय तूं सेंट क्रूजची तेजी कितें आहा कशें आहा ते पासून तुका कोणूय आतां बाबा वयता पासून जाल्यार एक मातशें सारकें आसूंक जाय न्हू. सो तेजेरसून तुका इन्फ्रास्ट्रक्चरारसूनूय कळटा डेवलपमेंट कशें आसा युथाचें डेवलपमेंट कशें जालां तें तेंकां कितें बाबा स्कील मॅनेजमेंट आतां एक कितें तरी ट्राय करूंक जाय आमच्या लिडरान की बाबा चल आमचे जे गांवचे यूथ आहा तेंकां आनीक बरें हें करपाक. पात्रांव हांगरचो जो आमदार आशिल्लो तो पयलीं काँग्रेस आशिल्लो आनी मागीर तो BJPन गेलो डेवलपमेंट करपा खातीर. तशें जालें कितें डेवलपमेंट? डेवलपमेंट आतां कांयच ना. सद्या कितें हांव आतां मेरशे वयल्या भाटान रावता. तर तो म्हाका दिसता 5 वर्सांक न्हू तो एक दीस सुद्दां येवंक ना. जावं म्हाका दिसता मेरशेन म्हणटा तो म्हाका दिसता ताणें आजून पांय दवरूंक ना. आमच्या वाडाक तर तो हांवें जाल्यार ताका पळोवंक सुद्दां ना की बाबा हो MLA आमचो केन्ना चुकोन सुद्दां येयला जाल्यार. हांगाच्या भुरग्यांक जॉब बीन मेळ्ळा तशें? जॉब म्हाका दिसता न्हू एक 2-3 जाणांक कोणाक मेळ्ळो आसतले पूण अशें म्हूण आयकलां की कोणाक तरी 2-3 जाणांक जॉब दिला म्हणून. पूण म्हाका जाल्यार दिसता की जशें ते आतां इवन बांबोलीम थंय तेंचे ते फ्रुट्सवाले आसले पळय ते जशे तेंच्या घरा वचून मोर्चा करताले तर सादो जर तेंचे कडेन तो एक तेंचे कडेन ते फ्रुट्स विकता तेंकां सोबत जागो दिवपाक जायना जाल्यार म्हाका दिसना हेंचे कडेन जॉब अशें दिवपाक जातलें म्हणून. कित्याक सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसा की जो MLA येता तो MLA सदांच एक्चुली ओपोजिशनान आसतालो. चडसो हांवें पळयलां तेंकां ते ओपोजिशनान आसताले पूण आतां हो MLA आसा तो एक्चुली त्या काँग्रेसाचो येवन BJPन येयला पावरान आसा. हेंच्यांनी अशें भरपूर काम करूं येता. एक्चुली एक MLA म्हणटा तो कसो आसूंक जाय की तूं काम निवडून येयल्या उपरांत तुवें अशें काम करूंक जाय की तुका परत लोकां कडेन भीक मागोवंक नाका बाबा आपल्याक मत जाय दी म्हणून. लोकांनी अशें करून मत दिवंक जाय की बाबा अमको MLA हेका तूं आनी भोंवो नाका आमी डायरेक्ट तुका मत. लोकांक एक्चुली जाय कितें एक बरे रस्ते हे उदक टायम टू टायम म्हणजे एक 24 वरां तरी उदक आनी लायट. तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा उदकाचो प्रॉब्लम आहा लायटीचो प्रॉब्लम आहा जावं रस्त्याचे कितें प्रॉब्लम आहा. रस्ते तुमी तर पळयला आसतलेच. फाटल्या दिसांनी तेणें प्रमोद सावंतान सांगलें 1 तारीख पासून एकूय खड्डो दिसचो ना. हेंच्यांनी बेश्टा उदक आसतना रस्त्यांक सुद्दां डांबर घातलें. आतां पळयत जाल्यार सगळ्यात डांबर तो गेलाच. बायक म्हणटा ती चलोवंक जायत ना. तूं नवी सुद्दां बायक घे चलोवपाक जायना अशी घड जाता. तूं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी विचार जाल्यार म्हाका अशें पर्सनली हांव सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका दिसना तेंच्यांनी कितें तरी एक 25% सुद्दां काम केलां आसतलें म्हणून. तूं येवन पळयशी न्हू आमच्या थंय आमी नंदू हॉटेलार रावता पळय वयर मिलिटरी कॅम्प वयता न्हू थंयसर पळय इतको हाडून रातचे कचरो घालता न्हू विचारीत जाल्यार झगडी जाता. इवन ते आयल्यान मातशें ब्रीज आसा एक साकोळसा ब्रीज त्या व्हाळान पळयत न्हू
इतक्यो पोतयो उडयता हाडून हाडून कचरो मागीर ते पावसान कितें जाता लोटोन वयता आनी वाटेक खंय शिरकान उरता लोकांची शेतां बितां अशीच करून पाड जाला हांव म्हणटा एक कितें तरी तो सोल्युशन काडूंक जाय न्हू ती बाबडी बायलां भोंवता पळय पंचायतीन दवरला ती वचून सगळ्याक भोंवता वडांनी आनी ती लीप करता हेचेर MLAनी ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय पयलो म्हणटा तो हो मेन इश्यू कचऱ्याचो तुम्ही आज पळयलें की आमचो मतदार राजा ही कार्यावळ आमी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन आशिल्ले आनी हांगाचे मेजर इश्यूज म्हणटा ते डेव्हलपमेंट जावना म्हणटा लोक इवन टोनी फर्नांडीस जो पयलींचो काँग्रेसचो आमदार आशिल्लो तो BJPन वतुकीच सुद्दां सेकंड तेंच्यांनी मेजर इश्यू लोकांनी सांगला तो एम्प्लॉयमेंट मेळना भुरग्यांक जाय थंय जॉब मेळना आनी तिसरो इश्यू हांगा आतां गार्बेज इश्यू गार्बेज म्हणटा ती सारकी वता थंय शेतांत पडल्या जेन्ना आतां इलेक्शन जातली तेन्ना हे मेजर इश्यू ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसतले आनी जे कोण हे इश्यू सॉल्व करतात ताकाच लोक निवडून हाडटले पूण त्या खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी